नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज राजस्थानांतल्या जयपूर हांगा नव्या गुन्यांवकारी कायद्याच्या अंमलबजावणेक 1 वर्स पुराय जाल्ले बद्दल आयोजीत राज्यस्तरीय प्रदर्शनीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना हे नवे गुन्यांवकारी कायदे भयंकर चर्चा आनी शेकड्यांनी लोकांच्यो सुचोवण्यो मतींत धरून तयार केल्यात आनी नव्या कायद्या अंतर्गत बायल आनी भुरग्यां आड जाल्ल्या गुन्यांवां खातीर खाशेली तरतूद केल्या अशें सांगलें. ते भायर ह्या नव्या कायद्यांक लागून न्याय वेवस्था सुटसुटीत, सोपी आनी सुलभ जाल्या अशी खोस घरमंत्र्यांनी उक्तायली. पूरे देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है. हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है. मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा. 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी. पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज मया हांगा म्हजें घर येवजणेच्या अर्जपत्रांचें उतरावण केलें. ह्या वेळार तांचे सयत दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना म्हजें घर येवजणे अंतर्गत 1972 वर्सा आदीं सरकारी आनी कॉम्युनल जमनीचेर उबारिल्लीं घरां कायदेशीर जातलीं आनी 15 वर्सां सावन गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्यांक ह्या येवजणे अंतर्गत सुरक्षा दिवपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलोवपांत सांगलें. प्रत्येकाची इच्छा असता माझे घर जे आसा पळय न्ही हे म्हज्या नांवार आसचें, ते कायदेशीर आसचें, ते केन्नाच खंयच्या कोर्टाची ऑर्डर येवची न्ही किंवा मोडचें न्ही. घरा खातीर 2 भावांच्या मदीं झगडी जावची न्ही आनी हीच भावना दवरून आमी म्हजें घर हेजे वेगवेगळे विशय आमी सुटावे करपाक घातले. पयलीं आमच्या सरकारान कितें केलां, हावज रिपेर सर्टिफिकेट दिवपाक सुरवात केल्या. पंचायतीन जेन्ना तुमी तुमचें घर तुमच्या नांवार आसा, ओके, तुमच्या नांवार आसा, तुम्ही टॅक्स फारीक करता, लायट बिल उदक बिल तुमच्या नांवार आसा, ओके, कदाचित 149 आसतलो, तुम्ही तुमचे प्लॉट विकत घेतला आसतलो, लिगल. तें घर जर रिपेर करपाक जाय आसत जाल्यार पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीनी 3 दिसांनी हावज रिपेर सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. काल पणजी हांगा संवसारीक पर्पल फेस्ट 2025च्या 3ऱ्या आवृत्तीचो समारोप सुवाळो आयोजीत जालो. ह्या सुवाळ्यान गोंयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू, केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री आनी गोंयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक, केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना पर्पल फेस्टाच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान पुराय संवसारा मुखार समावेशकतायेची देख दवरल्या अशें सांगलें. तशेंच पर्पल फेस्ट हे देशांतले समावेशकताय ह्या भावनेचो भोवमान करपी एक अर्थपूर्ण आनी प्रभावी माध्यम आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. Goa has once again shown the world that what the true inclusion looks like. The Purple Fest has grown into one of the most meaningful and impactful celebration of inclusion in our country. It has brought together the people from all walks of life, participants, performers, artisans, entrepreneurs, students, volunteers, and visitors. This festival has proved that inclusion is opportunity. It has an empowerment
Hence, every individual has found a space to express the talent, share stories, and inspire others. The spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas has been truly visible throughout this event. गोंय राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी पर्वरीच्या मंत्रालयान पत्रकार परिशद आपोवन 1 नोव्हेंबराक मनयतल्या सहकार दीस कार्यावळीच्या आयोजना विशीं सविस्तर म्हायती दिली। तशेंच 14 नोव्हेंबर सावन 20 नोव्हेंबर मजगतीं खात्या वतीन आयोजीत करतल्या सहकार सप्तकांतल्या साबार कार्यावळीची तांणी म्हायती दिली। ह्या वर्सा सहकार दिसाचो मुखेल विशय आत्मनिर्भर भारत घडोवपाक सहकार क्षेत्राचें योगदान असो आसा। सहकार सप्ताह जो आसा तो 14 नोव्हेंबर सुरू जाता आनी ते म्हाका सहकारा संबंधी गोंयांत आमचे जवळ जवळ 2,500 हावजींग सोसायटी आसा पूण त्या व्यतिरिक्त बाकीच्यो ज्यो सोसायटी आसात पळय त्यो खूब मोठ्या प्रमाणात आसा। फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन जवळ जवळ 1,000 सोसायटी सामके एक्टीव आसात। तातूंत भितर डेरी सोसायटीज, टॅक्स सोसायटीज, नंतर मागीर क्रेडीट बँक्स, ते मोडा गोंय एरियेच्या मानान खूब मोठ्या प्रमाणात बँक आमच्यो क्रेडीट बँक्स आहा पळय त्यो हर एक गांवांत आनी हर एक शहरांत पसरलेले आसा। तर हे सगळ्यांच मार्फत आनी आतांच थोडें सांगलें की म्हणतो म्हटल्यार 2022 आनी 2023 हातूंत भितर आमकां 9,900 कोटीचो टर्नओवर आसा। गोंयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक हांणी पत्रकारांकडे उलयतना रामा काणकोणकार हांचेर जाल्ल्या जीवखेण्या हल्ल्या उपरांत तांणी 2 दिसां फाटीं ह्या हल्ल्याबद्दल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचेर केल्ल्या आरोपा विशीं खंत उक्तायल्या। रामा काणकोणकार हांकां न्याय मेळोवन दिवपा हेतान मुखेलमंत्र्यांनी फावो ती धडपड करून बेगोबेग साबार यंत्रणांक कामार लावन आरोपींक अटक करून लेगीत रामा काणकोणकार हांणी तांचेरूच बोट दाखोवप हें सामकें चुकीचें आसा अशें श्रीपाद नायक हांणी निराशा उक्तायना सांगलें। रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जालो ही एकदम वायट गोश्ट जाली आनी ताचो निशेधूय केल्लो आसा। पूण आज एक स्टेटमेंट ताच्या तोंडांतून आयकलो की तांणी तातूंत सीएमाचें नांव गुंतयलेलें आसा। म्हाका अजाप दिसता की इतले दीस ही सगळें चलतालें आनी केन्नाच काय आनी तो बीन कन्फर्म हें करना की अंदाज आसूं जाय असो म्हणटा पूण हें चुकीचें आसा। आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या प्रकरणांक खरोखर सीएमान हें प्रकरण बेगीन हें जावचें म्हणून खूब प्रयत्न केल्ले आसा आनी त्या हातूंतल्यान कित्येक हेतूंतल्यान सुद्दां जो काही मेन कल्पीट आहा ताका भितर उडोवपाचें धाडसपणें दाखोवनाशिल्लें तें ह्या चीफ मिनिस्टरान दाखयल्लें आसा आनी म्हणून असो दुबावान कोणाचेर नांव घेवप ना आनी तातूंत त्या प्रकरणांत गुंतप हें चुकीचें आसा आनी ह्या गोश्टीचो आमी निशेध करतात आनी पुराव्या शिवाय आनी कन्फर्म हाचे शिवाय कोणाची नांवां ताणें घेवं नये। जो सरकार ह्या हातूंतल्यान निष्पक्षपणे जो कोण गुन्हेगार आहा ताका सोदून काडपाचें काम करता। भारत आणि वेस्ट इंडीज हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या कस लावपी खेळाच्या 3ऱ्या दिसा आयज वेस्ट इंडीज पंगडान आपल्या दुसऱ्या डावान सगळे गडी बाद जावन 390 धांवड्यो केल्यो। थोड्या विसवा उपरांत भारतीय पंगड फलंदाजी करपाक मैदानार देंवतलो। हो खेळ नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर सुरू आसा। हे आदी भारतीय पंगडाच्या 518 धांवड्यां मुखार वेस्ट इंडीज पंगडान 248 धांवड्यो नोंद करून सगळे गडी बाद जाल्ले। ते खातीर भारतीय पंगडान वेस्ट इंडीज पंगडाक फॉलो ऑन दिल्लो। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबर आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनाच्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।